इको सेन्सिटिव्ह झोन आणि जाचे वेळेला इको सेन्सिटिव्ह विलेज जातले म्हणून गोंयभर सद्याक बोवाळ पडला. कांय जाण तुमचे टिका करतात यू आर एंटी ग्रीन म्हणून, पण तुम्ही अशी मतदारसंघातल्यान येतात जो ग्रीनच आसा. आनीक हांव ताजे वयल्यान सुरवात करता. तुमकां ग्रीन आवडना? प्रमोद बाब, खरें सांगपाचें म्हणलें जर जायत, हांव ज्या गांवांतल्यान येता आनीक जे लोक म्हजेर एंटी ग्रीन म्हणटात, हांव प्रत्यक्षान दाखोवपाक शकता की हांव जोत बांदपाचें धरून झाडां लावपाचें धरून म्हजे इतकें कोण हे जे एक्टिविस्ट म्हणटा न्ही स्वताक, म्हणजे हांव वर्साक लायता तीं झाडां ते म्हाका दिसता आयुश्यान लायलें ना जावचें. आमी ग्रीन एंटी ग्रीन नाच. म्हाका सांगा पळया, म्हज्या गांवांत भितर म्हज्या सांग्यार भितर जें फॉरेस्ट आसा आनी हांव गेलें तें म्हाका दिसता की 30 वर्सां हांव पॉलिटिक्सान आसा. 1992 हांव पयलीं पंचायत मेंबर जालो आनी तेन्नाच्यान आतां आसा. म्हजें फॉरेस्ट हें आसा पळय न्ही, जी ग्रीन एरिया हांव रिप्रेजेंट करता त्या गांवांत भितर एटलिस्ट त्या वेळा वयल्यान 5-10% वाडलेली आसतली. जर हांव एंटी ग्रीन आसा आनी हांव जर विरप्पन सारको आसा जाल्यार हे काबार जावपाचें न्ही. ना हांव म्हणटा की लोकांक केन्ना इमेज करता की हो एक खूब मोठो जायंट मनीस आसा की आमचे सगळे काबार करतलो. हांव सदांच सांगता की आमी नेचराक रिस्पेक्ट दीत आयिल्ले आसात, शेतां बातां सांबाळीत आयिल्ले आसात, काजू घालीत आयिल्ले आसात, काजूची झाडां हें सगळें करता आसतना म्हाका हांव एकच सांगता की म्हजे सांग्यार येवन कोणी पळोवचें. जेन्ना वायल्ड लायफ सँच्युरी जाली आनी ताच्या नंतर आमच्या नेत्रावळी गांवांत भितर, भाटी गांवांत भितर सेटलमेंट झोनाक जेन्ना वायल्ड लायफ सँच्युरीचो एक्ट सांगता की घर बांदपाक मेळटा, तें घर अजून पर्यंत जायना. कोणाक पळय, म्हजी एक भाटी म्हणटा ती सोसायटी आसा, दूद सोसायटी, जी सोसायटी गोंयांत भितर सगळ्यांत हायेस्ट मिल्क प्रोड्युसर सोसायटी, ज्या जाग्यार म्हजी डेयरी आसा आनी हांव हायेस्ट मिल्क प्रोड्युसरूय आसा. आनी ह्या सोसायटीक जे मोडटा ती बिल्डींग सारकी करपाक ही वायल्ड लायफ सँच्युरीकय ना, ती बफर झोनाच्या कडेर आसा. आनी गेले 5 वर्सां हांव स्ट्रगल करतां. एक मिनिस्टर आसूनय ताका जर एक्टान भितर आशिल्ल्यो गोश्टी मेळना बांदपाक, जाल्यार ह्या वेळार आमकां दुबाव येता की हांव इको सेन्सिटीव झोन आनी इको सेन्सिटीव एरिया इज वेगळी आसा. हांव वेलकम करतां इको सेन्सिटीव एरिया, प्रोवायडेड आशिल्ले बिझनेस बंद करनासतना जे कितें आमकां सांबाळपाक जाय आमी सांबाळटात. आय रिस्पेक्ट इको सेन्सिटीव एरिया जी आमच्या भल्या खातीर आसा, आमच्या फुडल्या जनरेशना खातीर आसा, ओरबाड करपाक जायना. पूण ज्या जाग्याचेर आतां रिवणा गांव, इट इज नॉट स्टेटस को चेंज जावपाक जायना. स्टेटस को म्हणजे आसा ते बिझनसाचेर नवी येवपी बिझनसां तुमी थारायात, तुमकां प्रॉब्लेम ना, काय ना. आसा त्या गांवांत भितर म्हज्या आतां सांग्यार भितर 5000 ट्रक आसात समज. आतां उरल्यात 3000 ट्रक. हे ट्रक आमी धांपून दवरलेले पयले आसात आनी हातूंत भितर आतां आसा ते मायनींग लिजीस आसात त्यो बंद करता इको सेन्सिटीव झोनाक. ज्या जाग्यार आमची दुकानां टावनशीप आसा तातूंत भितर इको सेन्सिटीव एरियाज येतात. लोकांनी मागीर कितें करपाचें? आतां आमच्या गांवांत भितर डेयरी वेवसाय म्हाका दिसता गोंयांत भितर सगळ्यांच्यांनी 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गोवा डेयरी इज फ्रॉम सांगे. आतां डेयरी वेवसाय हो इको सेन्सिटीव एरियांत भितर येना. मागीर फार्मरांक आमी आनी कितें करतले? आमकां एक घर बांदपाक मेळना. एक एक्टिविस्ट आर्ग्युमेंट घालतात की घर बांदपाक मेळटा, रिपेर करपाक मेळटा, पारंपारीक वेवसाय करपाक मेळटात. हे राजकारणी दिशाभूल करतात आनी लोकांक बिश्टायतात म्हणून. हांवें म्हणजे पयर हांव जेन्ना इको सेन्सिटीव एरियाचे जे सगळे टीम आयिल्ली इन्स्पेक्शनाक तांकां हांवें दाखयलें, आमचे कॉरस्पॉन्डन्स दाखयलें कितले वर्सांतल्यान आमी करतात ते. नेत्रावळी गांवांत भितर 3 घरां खातीर आतां ताजे नंतर 100 घरां जालीं इल्लिगल जालीं. इल्लिगल बांदता जर जायत जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. लिगल बांदून जर फॉरेस्टा कडेन फायल गेली ती परत केन्नाच जायना. अशा परिस्थितीन कायद्यान बांदता ताका सेन्सिटिव्हिटी लागता, बेकायदेशीर करपाक सेन्सिटिव्हिटी लागना म्हणून लोक बेकायदेशीर करपाक वतात. म्हाका तें नाका. आतां आमी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा न्ही, इको सेन्सिटीव एरिया घालून आनी नवें कितें एचीव करपाचें आसा, कळ्ळें न्ही. वायल्ड लायफ जर पळयलें न्ही तांचो एक्ट आसा तो मोर पावरफूल दॅन इको सेन्सिटीव एरियाज. I welcome eco-sensitive areas provided some of these areas needs to be segregated out आणि तांकां एक बाउंड्री घालून दियात. आनी क्लियरली हांवें मागणी केल्या पळय न्ही, म्हजें भाशण जर खोला गांवांत पळयलें जर जायत, ताणें म्हाका एप्रिशिएट केलो की तुजे व्ह्यूज आसात ते आमचे व्ह्यूज आसात आनी तुजे व्ह्यूज आसा ताका आमी बरे तरेन मांडटले बिकॉज यू आर रॅशनल
युअर वॉट एवर आर्ग्युमेंट्स दॅट आय हॅव प्लेस्ड तूं म्हणपाले बरो आसा लोकांच्या सायडीन उलयता आनी इको सेन्सिटीव एरियाज आसा सो वी वील क्लियरली नोट डावन द मॅन्डेट ऑफ इको सेन्सिटीव एरियाज सो दॅट आनी हांवें तांकां सांगलें आसा जर तुमची गायडलायन्स जर कोणी हें केलो एक्ट जर कोणी मिसइंटरप्रेट केलो आनी लोकांक सतावपाक लागले जर जाय जाल्यार थंय पनिशमेंट दवरात तुमचे मॅन्डेट वॉट इज प्रोहिबिटेड वॉट इज नॉन प्रोहिबिटेड क्लियर डिमार्केशन आसुनी देर शूड नॉट बी एनी स्कोप फॉर मिसइंटरप्रिटेशन आनी आपल्याक जाय तशें कन्विनियंटली इंटरप्रेट करपा सारकें दवरनाका दोन बाजू दे हॅव एग्रीड दोन बाजू एक आहा ती लोकांची घरांची पारंपारीक व्यवसायाची दुसरी आसा ती तुमी म्हणटा तशी व्हडली बिझनेसांची तातूंत भितर मायनींग येतले किंवा खंय तरी ऑरेंज कॅटेगरींतली इंडस्ट्रीज येतल्यो एक म्हणटात कायद्यान पारंपारीक व्यवसाय घरां बिरां बांदपाक सांबाळपाक रिपेर करपाक मेळटात म्हणून तुमी कितें म्हणटात ग्रावंड रियलिटी तशी ना बिलकूल ना म्हाका सांगात 10 वर्सां भितर नेत्रावळी गांव वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी तातूंत भितर सेटलमेंट एरियान भितर जी परमिशनां घाल्ली जे पळय मागल्ली ताका कॉरस्पॉन्डन्स पळयात आनी अजून एक कितें क्लियर जालें जाल्यार पळय म्हाका सो दिस इज आमी जे पळय टावनान बसून एसीन बसून सुसेगाद सगळी फॅसिलिटीज घेतात तांकां त्या लायफाची परवाच नासतली दुसऱ्याक शर्माव दितात दिसा म्हणजे हें सांगतात तुमी अनुभव करात त्या गांवान भितर वचून केसीस घालपाक आनी फटाशे मारपाक आनी एक्टिविस्ट म्हणून मिरोवपाक कांय प्रॉब्लम ना हांव त्या गांवान भितर रावता हांव सोडून आयलो ना म्हाका खबर आसा कल्पना आसा म्हाका जो लोकांनी निवडून दिल्लो आसा तो आपल्याक खंय तरी प्रोटेक्ट करतलो म्हणून दुसरो आहा तो व्हडल्या उद्देगांचो प्रश्न तो मागीर मायनींग आसूं किंवा ऑरेंज कॅटेगरींतली इंडस्ट्रीज आसूं तांचे कशें करपाचें फाल्यां जर हे विलेजीस जर इको सेन्सिटीव म्हण डिक्लेअर जाले तुमचें म्हणणें कितें जे चलत आयलां तें चालू दवरपाचें नवीन काय नाका हांव म्हणटा ज्यो मायनींग लिजीस रायट नाव चालू आसात सरकारान तांकां मान्यता दिल्ली आसा ताचेर इको सेन्सिटीव एरियाज कालांतरान काडात तांकां एक फेज ह्या 10 वर्सांनी इको सेन्सिटीव एरियान भितर वतले तुमी शिफ्ट जायात हें इतकेंच मागता हांव की ह्या भागांतले आयज ट्रक मदीं मदीं एब्रप्टली कोणी येतलो आनी आतांच्या फाल्यांच्यान बंद म्हणलें जर जायत ज्या लोकांनी इन्वेस्टमेंट केल्लो आसा ज्या लोकांची डिपेंडन्सी आसा जे लोक एम्प्लॉयमेंटा खातीर आसा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आसा हांचेर तुमी कशी बंदी हाडटात